Hello, check. भयणीनो आनी भावांनो, जेजून आमकां ह्या वेळार आपयल्या ताका नमस्कार करून ताचे बरोबर वो वेळ सारूंक आमी सगळीं जाणां काळजांत थावन जेजूक नमस्कार करया. आनी ह्या नमस्कारांतल्यान आमचे सगळे भितरलें जिवीत आमचे सरशी दवरिनासतना जेजूक आमी तें ओपून दिवया. बरें आनी बरें नासलेलें जिवीत जें आमी अणभवता तितलें आमी जेजूच्या ताब्यांत करया. प्रत्येक जाणांक जेजू अदीक आनी अदीक ताच्या जिवितान भाग घेवंक आपयता, कित्याक आमी जावन आसा ताचे सांदे. सगळें जेजूचें आनी जेजूचें न्हय तें ताका ओपून दिवया. आनी ताचेर दोळे लावन ताची कृपेची किरणां, दयेची किरणां आमचे सगळें भितर येवन आमकां पेकोवणी दिवं. आनी हो वेळ सारतना सगळो गोत प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमी आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत स्विकारया. आनी सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें स्वाधीन करीत रावया. जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, तुका महिमा तुका अर्गां वंदन निरंतरी तुका आमचें किर्तन उपकार आठोवन कोता आमी गायन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्याचो तुका भोजन कोता, आखे पृथ्वेर तुजी किर्ती गाजता, सगळीं रोचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. सूर्याचो रीम आनी तारांचो मोग
उजवाड फांकून पोरकोण कोता तोसो तूच सूर्या आमी पोरजोळ तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां तुझ्या मोगान पेटत आमची काळजां सासणां गाजू आमची आर्गां गितां प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू जेजू तुवें आमच्या जिवितांतली सगळीं घोडितां अणभव तुजेर घेवन तूं आमचो राजा जालोय आमचो धनी जालोय नोमान आमच्या राया तूं बापाक खालतो जालोय शांत मेंढऱ्याक मारूंक वतात तसो तुका खुर्सार मारूंक व्हेलो देखून जेजू म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें तुका शरण येता सर्वेस्परा म्हाका कदींच फुटूंक दिवं नाका तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय म्हाका निवार म्हाका चीत दिवन आयक म्हजें तारण कर सर्वेस्पर म्हजें खडप जा म्हाका आसरो दी म्हजो किल्लो जा म्हजो जीव राख तूं एकलोच म्हजें खडप म्हजो किल्लो देवा म्हज्या नश्ट्याच्या हातांतलो म्हाका निवार दोनया तूं एकलोच म्हजो बोरवासो म्हजे तोरणे पिरायेंत थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास जल्मांत हांव तुजेरूच पातयेवन आयलां आवयचे कुसव्यांत सून तूं म्हाका राखताय
म्हजें तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजी तोडणी पिरायेंत थावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जेजू, तुजीं उतरां कितलीं सोबीत सुंदर. म्हज्या जिवाक ती नवी घोटाय दीत आसा. तुका शरणा येता सर्वेस्परा. तुजी विरेत म्हज्यान जिवंक जायना. पूण पातकान पडून हांव म्हजे वस्तुकी जिवंक केन्ना केन्नाय लागलां तेन्ना म्हजें जिवीत हांवें इबाड केलां. आजचें बोगसणें तूं म्हाका दित आसाय. पूण असल्या अणभवांतल्यान हांवें ह्या सगल्या आपलेपणाच्या मार्गांक पाट करूंक जाय. आनी तुज्या स्वतांत सगळें स्पश्ट दिसल्या उपरांत तुज्या मार्गा वयल्यान तुजे बरोबर हांवें चलोंक जाय जिवितांत. जेजू, सगलीं आमी तुका आजीर जावन जीं कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात वो काजाराचो दीस मनयतात, हांकां सगळ्या जाणांक तुजे सरशी हाडटा. त्या भायर जीं बरीं आसात आनी तुजे घोटायेन आपलें जिवीत सादतात तांकांय बी तुजेशी हाडून तांचे उद्देशी दुसऱ्यांक सगळें बरेंपण फावो कर. पूण थोडीं बरीं आसलेलीं तांकां दुयेंसां जाल्लीं आसात, तरेतरेचीं दुयेंसां. तितल्यांकूय आमी तुजे सरशी हाडटा आनी ताका आजीर करता. जीं कोण शिंकतात आनी जांकां शिंकोंक नाका, कांटाळो आयिल्लो आसा, ह्या सगल्यांक तुजे सरशी हाडटा. थोड्यांक व्हडलीं सपनां आसतात पूण अभ्यास केल्या शिवाय तांच्यान तो मार्ग पत्करूंक जायना आनी हे परी तीं निराशी जाल्लीं आसात. हें तांचें निराशीपण, तांचीं सपनां तुका ओपून दिता. जीं कोण
आपलेपण सोडून दुसऱ्यांचो परामोस करतात, दुसऱ्यांची सेवा करतात, निस्वार्थीपणान जियेतात, तितल्यांकूय आमी तुजे सुरशें हाडटा. तांकां तुजे कृपेन ओदीक भर आनी तुजेंच आसप तांचे मदें ती जावं. दुसऱ्यांक हे परी तुजो अणभव तांच्या उतरांतल्यान कोन्यांतल्यान घडोवन येवं दी. भुरग्यांक, तरणाट्यांक आनी जीं कोण मदले पिरायेर आसात तितल्यांकूय आमी तुजें सुरशें हाडटा. तांचे प्रत्येकाचे अणभव, चिंतप आनी चाल वेगळी आसता. पूण जेजू, तुजे सुरशीं तर तीं आपली आंतरीक चिंतना भावना हाडीत आनी तुका समर्पीत जाल्यार तूं तांकां तातूंतल्यानूच अदीक आनी अदीक वाड दितलोय. ती जिविताची चाल वळखोंक लागतली. आनी दुसऱ्यांक ती तेंको दितली, तांकां समजून तांकां बरो सल्लो दिवंक आनी तांचे बरोबर सदांच रावंक, तांकां धीर आनी आदार धाड कशें जावंक. पूण हातूंतल्यान फकत तुजेंच जिवीत तांकां अणभवूंक दिवंक. Stories of what they think you're like, and I've heard tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. Who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide, 'cause you're just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. 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 You are perfect in all of your ways to Oh, love so undeniable, I can hardly speak. Peace so
are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Lord Jesus, we thank you for the graces that you have bestowed on us. We thank you for making it possible today to be in your presence, even though not physically, but virtually, we are connected to you and present to you. In a way, Lord, we thank you for the gift of this new day. A new day to experience your love. A new day to cherish the relationship and the friendship that we have with you. Another day to correct the wrongs in our lives. And let us calm down ourselves for a few moments. The thoughts that disturb us, feelings, emotions that keep coming up. Let us put them aside and Lord, we ask you for the graces as we bring before you all our needs, as we place at your feet all those who have asked us to pray for them. Today, the Gospel speaks about the intimate friendship with you. Lord, we see that your disciples were put to the test as you prepared the ultimate sacrifice of your life for their sake as well as for ours. And here we see two kinds of treacheries. One that was intended, planned, whereas the other that came out of weakness. And that was the difference between Peter and Judas. Judas deliberately betrayed his master, whereas Peter, at the moment of weakness, denied Jesus with an oath and curse. Judas's act was cold and calculated. Whereas Peter never meant to do it. As he acted out of his weakness. Lord, you knew the strength of Peter's loyalty and the weakness of his resolution. Similarly,
you also know all that which goes on in our hearts. There are times wherein, due to our weakness, we tend to say no to you. We tend to reject your graces. Give us the grace, Lord, so that we may accept you, we may accept the graces that you freely give us. As we are in this Holy Week, we ask you, Lord, to give us the gift of that intimate friendship with you. Help us to be rooted and grounded in you. And we see, Lord, that you never withhold your preserving grace and strength to those who cling to you. And in a way, Lord, we ask for the gift of the Holy Spirit, who will give us the grace and the strength in our time of testing. If we submit to Jesus, we will walk in the light of His truth and love. But if we turn our backs, we will stumble and fall in the ways of sin and darkness. Lord, help me to journey with you in this way of the cross. And now, let us place our prayers and petitions at the feet of the Lord. Lord, we continue to pray for the victims of the COVID-19 pandemic. We also pray for the whole world that has been affected by the pandemic. We pray for those doctors and nurses who toil day and night. We also pray for those in charge of administering the vaccine. There's a lot of fear, Lord, concerning the vaccines. Calm all our fears. Some areas are still under lockdown or under restrictions. Help the people, Lord, in those areas to obey the rules. Lord, we also pray for all those who celebrate their birthdays and their anniversaries today. We ask you, Lord, to be with them, guide them and protect them. We pray for those who prepare for the exams. We ask you, Lord, to give them the strength so that all their hard work may bear fruit. We continue to pray for all those who play a very important role in our lives. People with whom we have intimate friendships, people who support us and motivate us. Let us pray for their good health and for all their intentions.
We also pray for all those who experience betrayal, rejection, all those who feel lost, people who are not able to decide for themselves. We ask you, Lord, to be with them, be their comfort and their strength. We also pray for those languishing in the destitute houses and the home for the aged. We ask you, Lord, to be their rock, be their strength, O Lord. And in the times of trial, in the times of loneliness, be their strength and refuge. We pray for peace in the world, peace among nations, among religions, peace in our neighborhood, in our families, and within ourselves. We also pray for unity, so that united together we may face the challenges that face all of us. These are a few prayers, Lord, that we bring before you. We also pray for those who are suffering from various ailments. In a way, we pray for the speedy recovery of Francisco Pereira, and we also pray for the good health of Raymond Oliveira. These are a few prayers, Lord, that we place before you. There are many that are still deep down within our hearts. We offer everything to you, Lord, for we know that you will give us the graces that are necessary to deal with all the challenges in life. And Lord, as we go on today, we ask you for the grace so that we may be able to experience your relationship at a much deeper level, that we may grow in intimate friendship with you, that we may be rooted and grounded in your love, and above all, that we may be able to share all the graces that you give to us, to those around us. जेसू, तुवें कितल्याच जाणांक, आमच्या भावा भयणींक कुरपेन भरून तांचें जिवीत तूं बदलूंक लागलाय. असल्या जिवितान ती आपल्या पासत सगळें करिनात, पूण ती हो तुजो गूट समजूंक लागल्यान की तूं तांचे सरशीं दुसऱ्यांक बरें कोत्ताय, उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान. आनी हातूंतच तो आनंद आसा, जिवीत आसा. की पुरी दुसऱ्यांचेर अवलंबून न्हय, पूण तुजेर पातयेवन सगळें दादूसपण ह्या जिवितान अणभवच्याक. नाजाल्यार आमी दुसऱ्यांक तुजो जागो दिवंक लागता आनी तो तांच्यान घेवंक जायना. तेन्ना आमी निराशी जाता.
आमची हीच अपेक्षा आसता की दुसरी देवच जावंक जाय म्हणून. ती इतली परिपूर्ण आसूंक जाय की ताणें आमचे पासत सगळें चिंता तितलें करूंक जाय. असली अपेक्षा, असलें चिंतप सगळें तुजें स्वाधीन करून तूंच आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या घोटायेन आमची मनां आनी आमची चिंतनां उजवाडाय. तुज्या स्वतान ती घडोवन येवं दी आनी तुजे येवजणे प्रमाणे तूं म्हजें सोबें ती उतरां, ती चिंतनां, त्यो कोरण्यो घडोवन हाड. आनी हे परी बापायक तुजें सोबें आमी आर्गां दिवया, महिमा दिवया, वाखाणुया. जेजू, ह्या सगळ्या तुज्या बरेपणाक आमी आर्गां दिता आनी तुका एकवटोन सगळ्या येरां पासत आमी मागूंक लागता. कित्याक जेन्ना आमी दुसऱ्यांचें चिंतूंक लागता तेन्ना खरेपणी आमी आमचेंच चिंतूंक लागता. कित्याक आमी न्हय, आमी तूं जावन आसाय. आनी हे परी तुजे कुडींत आमी एकामेकाक तेंको दितले. आर्गांनी वाखाणणी तुका जेजू. आनी सगल्यांक एकवटून तुजें सोबें तुजे बरोबर आमी आमची सगळी मागणी देसा हांव दत्ता दुसऱ्यां पासत आनी आमची खाजगी आसा ती. आनी हे परी तुज्या उतरांनी आमी मागता. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पतात गुटा मुखार. तिरवाडो आमचो बावार सैमोरते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या चैतीवोत पुताक ताच्या. मुरगोटून काळजान तोला वंदुया वाखाणुया. उपसल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या. संस्कार को खालतेपणा मान दिवया सासणा सासणा. आमेन. तुवें ताका सुर्गीचो उणो दिलोय, सगल्या सावडाचो उंडो तो. मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तूं तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा.
मोगळाचे सू दिमाका काळीस तुझ्या काळजासारखे मोगळाचे सू दिमाका काळीस तुझ्या काळजासारखे